दोगांय पार्टीचे सरकार आनी पळयले, काँग्रेसीचोय सरकार पळयलो, बीजेपीचोय सरकार पळयलो आनी सध्या तर जो सरकार आसा तो म्हळ्यार काँग्रेस जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो सगळ्यांक फटींग ठरला. तर आज गोंयभर सगळ्या गोंयच्या गांवांनी आम आदमी पक्ष एक फक्त पर्याय एक उरला, जो खरे सर्वसामान्य मनशाक पावूंक शकता आनी जो सरकार लोकां खातीर काम करूंक शकता असो एक पर्याय उरला. आज म्हाका खोस भोगता आमचे बरोबर बाब महेश फोंडू वळवयकर जॉइन जाता आम आदमी पक्षाक. ते रावपी आसा मये मतदारसंघान पिळगांवचे. तांचे खूब 20-25 वर्सां जाली राजकीय आनी समाजांचे कार्य तांणी केल्ले आसा. म्हणजे खूब भुरगेपणान सुद्धा तांचे राजकारणान काम आशिल्ले. ते काँग्रेसीचे मये ब्लॉकाचे यूथ वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले एका वेळार. ताच्या भायर एक्स डेप्युटी सरपंच पिळगांव पंचायतीचे आशिल्ले आनी ताच्या भायर एक्स सरपंच सुद्धा जाल्ले आसा पिळगांव पंचायतीचे. मदीं तांकां थोडे हेल्थाच्या कारणा खातीर मदीं काम मातशे थोडे राजकीय हातून कमी जाले. तुमी जाणा पिळगांव म्हळ्यार सामको मायनिंग एफेक्टेड विलेज आनी पिळगांव झाडाची पानां सुद्धा पांचवीन आसता ती तांबडी जाल्ली आसता मायनिंगाची इतली धूळ बसून. ताजो तांचे हेल्थाचेर इम्पॅक्ट जालो. हांव मागता बाब महेश फोंडू वळवयकराक 2 शब्द सांगचे की तुमी आम आदमी पक्ष जॉइन जावपाचो कित्याक निर्णय घेतलो. नमस्कार. आम्ही आम आदमी पार्टीक येवपाचें कारण म्हणजे केजरीवालान जे आयज दिल्लीक ते आम सामके सिंपल मनीस आम आदमी ते दिल्लीन जे पयल्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी जे भरघोश आसा ते जे विरोध्यांक सामके हे करून सळपळ करून सोडलेले तेंच्यांनी आनी 2 टर्म तेंच्यांनी फूल स्विंग येयले आनी तेंच्यांचे कार्य जे केले पळय तेका इम्प्रेस जावन आयज आमी आम आदमी पार्टीनी येयलेले आसा. कित्याक आयज सरकाराची जी ध्येय धोरणां आसा आमची ती बारीक लोकांची न्हू. कित्याक आमकां 2-3 अनुभव येयलेले आसा. आयज लोकां कडल्यान टॉयलेटीचे बायो टॉयलेटीचे 10,000 हजार घेतलेले आसा 17तल्यान. तांकां लोकांक आयज टॉयलेटी येवंक ना. आमच्या पिळगांवान 76 एप्लिकेशन आसली. भितरले मेळ्ळी कितल्या लोकांक 6 लोकांक. कितें घर घर जल योजना जी मोदी सरकारान सगळ्या जनतेक दिवपाक जाय म्हणून केल्लेली, जी त्यांनी डिक्लेअर केली की आयज कोणाकूच पाणयाक लागून कसलेच इफेक्ट जावचे ना, ती घर घर जल योजना आयज गरिबांक मेळची सांडून ती वेदांत असल्या कंपनीक पयले दिवंक गेले. आनी हेजेर हांवें आवाज उठोवन ती तेंची पाणी हे सगळ्यांक मेळोंकूच जाय पूण ते पयली गरिबांक दिया. शेजा असले वेदांत असल्या मनशाक पयली तुम्ही कनेक्शन दिता. तेजेर आमची एक्शन जाल्यार आमी ते खूब हे केल्लेले आसा. पूण आयज आम आदमी पार्टीचे काम जे गोंयभर चल्लेले आसा ते आमकां खरें दिसता की आयज कोविडाक लागून जे तेंच्यांनी लोकांक सगळ्याक रेशन वाटलेले आसा त्या लोकांनी अक्षरशः हांव थोडी गोष्टी थोड्या गांवांनी गेल्लो आसा बिचोले तालुक्यांत बी सगळे लोक अक्षरशः आमच्या पांया पडल्या. सर्वीस ना सर भुरग्यांक सारके बेकार आसा. मायनिंग इफेक्टेड एरिया आयज मायनिंग बंद आसा. मायनिंग लोक हिरणाची दोंगरां जाल्ले आसा. सरकार कितें म्हणटा पयलीं फावट आमकां आमचे पर्रीकर सरकारान तेन्ना सांगलेले 12 जेन्ना मायनिंग बंद तेन्ना मये आमकां एक मिटींग जालें तेन्ना सांगलें कितें आपूण 6 म्हयन्यान चालू करतलो मायनिंग म्हणून. आयज 9 वर्सां जालीं मायनिंग बंद आसा. कामगार लोक सारको हेका पावला. ट्रकवाले सगळ्यांचो आमचो सारको हालत खराब जाल्या मयाच्या लोकांची जावं मायनिंग एरिया इफेक्टीची. आनी आयज आमचो सीएम सांगता 3 म्हयन्यांनी मायन चालू करता. अरे 9 वर्सां चालू करूंक ना 3 म्हयने कशी करतलो. इलेक्शनाक लागून कितें डिक्लेअर करूं नाका. तेन्ना आमकां आतां एक आशा जाल्या की आयज आम आदमी पार्टी त्या गोंयांत येयलेली आसा आनी तेंचे एक आमकां केजरीवालाचे एक आशा कितें की ते हेच्यान फुडें आमचे गोंयचे विकास करतले आनी आमच्या गोंयांत एक नेवी कितें तरी आमी एक नेवेक कितें तरी जी लोकांक लागून एक बरी स्किम्स जावं कितें येवन ते गोंयचो विकास करतले हे आशेन आमी आयज आम आदमी पार्टी कडेन येयल्लेले आसा. आनी त्या शिवाय आमकां दुसरो पर्याय ना.
म्हणजे कितें ते लोकांचो एक थंय प्रश्न आसा कसलो जो जाग्यांचो जो तेंचो प्रॉपर्टी मॅटर थोडे आसात तो इश्यू आहा आनी दुसरें कितें आसा जॉबांचे ते सारके तरुण आनी गरीब तो हे म्हणजे मावळिंगे म्हणजे सारको रुरल एरिया सारकी कंप्लिटली कांयच थंय हें ना विकासाच्या बाबतींत कांयच करूंक ना सरकारान आनी नेसलेसली कंपनी चलता थंय तांकां जॉब ना भुरग्यांक म्हणजे आवटसायडर जॉब ते तरुण भुरगे चड थंय जाल्ले ना आयज जे आमच्या देशाची शक्ती आमच्या गोंयाची शक्ती आहा ती तरुणांचेर आहा आयज तरुणांचे सगळ्यांच तरुणांक थंय तितले कांयच वाव ना खंय जॉबांचे कांयच ना आनी आमदार थंय पळय आमदार फक्त आश्वासन आनी तेका कांय करना